Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 2 सप्टेंबर 2020 दिसा मडगावचो ज्वेलर स्वप्नील वाळकेचो खून जाल्लो. ह्या खुनाक वापरिल्ली बॉलेरो पुलिसांनी जप्त केल्ली. बॉलेरो दोना पावलेच्या निकलस रॉड्रिग्जाची आनी ती ऑगस्टाक चोरयेत गेल्ली म्हूण तपासांत स्पश्ट जाल्ले. घरफोडी आनी मोटार चोरयेंत ओमकार आनी मुस्तफाचो हात आसा म्हूण केस. ट्रायल कोर्टान दोगांयकूय सोडटना निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. प्रतिवादी पक्षान दुबाव उक्तायला. आरोप सिद्ध करूंक जमूंक ना. तपासांत खुबश्यो त्रुटी आसात. घरफोडी करतना जनेलाचे ग्रिल्स मोडून उक्ते केला म्हूण दावो केल्लो. ते ग्रिल्स तपास अधिकाऱ्यांनी जप्त करूं ना. हे विशींचे फोटोग्राफ्सूय रेकॉर्डा खातीर जोडूंक ना. आरोप आशिल्ल्यांनी बॉलेरो चावी नासतना कशी चालू केली तें सांगपाक प्रतिवादी पक्षाक जमूंक ना. आरोप आशिल्ल्यांनी गाडी चालू कशी केली ते विशीं तपास अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट सांगूंक ना. This acquittal of Omkar, Patil and Mustafa Shaikh may affect the Swapnil Walke murder case also, because it is the case of prosecution in Margaon police that these accused had come on that stolen Bolero car when they killed Swapnil Walke. Mukesh Kumar for Prudent.